साकवाळे वाठारांत आशिल्ल्या भंगारड्ड्याक काणा दाखय नोटीस धाडल्या। 2 दीस साकवाळे एका बेकायदेशीर भंगारड्ड्याक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली। ताका लागून पंचायतीन ही कारवाय केल्या। साकवाळ वाठारांत कोणाकूच बेकायदेशीर भंगारड्ड्यांचे काम करपाक दिवचे ना अशें थळावी सरपंच अनुषा यादवान सांगलें। तशेंच 2 स्क्रॅपयार्डांक 40,000 दंडय दिला। मैं अभी सरपंच बनने के बाद स्क्रैप यार्ड में वहाँ पे 2 बार आग लगा और बहुत ज़्यादा आग था, और इसलिए मैं और सेक्रेटरी और हमारा पंच मेंबर संतोष देसाई हम लोग मिलके वहाँ पे गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए। और वो लोग को बोला है कि स्ट्रिक्टली नोटिस भी निकाला, और ये जो इलीगल जो काम है जो उसको बंद करने के लिए भी बोला है। आम्ही जेन्ना आमकां कळ्ळें की पंचायतीक की स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो तेन्ना आमी तुरंत सेक्रेटरी सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन ते आमी सायटीचेर गेले। सायटीचेर गेल्यार की सगळ्या वाटेन धुंवर येतालो, उजो लागलो थंय आनी डोंगराचो इतको वास येतालो। म्हाका दिसता ते प्लास्टीक जळटाले, त्या खातीर ते वासान रावपा जायना। हांवूय वॉन्डर करता ते सायडीचे लोक कशे रावता आनी इतके पॉल्युशन जाताले। आनी हे कित्याक लागून जाता, स्क्रॅप यार्ड जे चलयता तेंचे कडेन सारके पेपर ना, तेंचे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर सारखे ना, आनी तेंचे कडेन फॅसिलिटी ना उजो लागल्यार रोखडो तुरंत बंद करपाक। अगर त्या टायमार जर तेंचे कडेन प्रॉपर सिलिंडर असले उजो पालोवपाचे किंवा उदकाची जी फॅसिलिटी असली उदीक पालोवपाचें उजो पालोवपाचो जाल्यार तो येदो व्हडलो उजो लागपा नासलो। आनी ते उजो लागून सगळें जळोन जेन्ना प्लास्टीक जळटा तुमकां खबर आहा तो पॉयझनस गॅस सगळ्या गांवांत पसरता, आनी हो पसरप म्हणजे लोकांच्या शरिराचेर भरपूर त्याचो इफेक्ट जाता। आज पळय सगळ्याकूच ती स्क्रॅप यार्डां वाडता, मशरूमशी वाडल्या। सो ते खंय ना खंय आमी एक्शन घेवपाक लागून आमी ट्राय केली आनी तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडल्या। 2 स्क्रॅप यार्डांक 40,000 आमी फायनूय दिल्या।